येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 186 पंचायती आनी 3 पंचायतीच्या 17 वॉर्डांनी जातल्यो वेंचणुको. 4 जूनाचो वेंचणूक आयोगा म्हऱ्यांत दवरला प्रस्ताव, सांगले मॉविन गुदिनोन. इको फ्रेंडली उद्देगांक गोंयांत येवकार. आडमेळी बगर उद्देग हाडपाचे नदरेन सरकार उबारतलो पावलां. प्लॅन दवरतले भौशीक मळार, उद्देग मंत्र्यान दिलां उतर. वाडटो खर्च आनी विजेच्या उणावाक तोंड दिवपाक सोलर पावर हो एक मुखेल पर्याय, म्हणटा पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकांच्या संभाव्य तारखांचो प्रस्ताव सरकारान राज्य वेंचणूक आयोगा म्हऱ्यांत दवरला. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगलां. सरकारान आपल्या प्रस्तावांत पंचायत वेंचणुकां खातीर 4 जूनाची तारीख सुचयल्या. वर्साचे निमणे कडेन 186 पंचायती आनी 3 पंचायतीच्या 17 वॉर्डांनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात. सध्या वेंचणुकांची तयारी नेटान सुरू आसा. सध्या राज्य सरकारा कडेन चर्चा करून हद्दी वाडोवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. त्या उपरांत वॉर्डाचें आरक्षण करतले, अशें गुदिनोन सांगले. प्रभागाचें आरक्षण वाडोवपाक न्हयकार दितना मॉविनान सांगले, एसटी ओबीसी घटकांक जाय तितले प्रतिनिधित्व दिला. It is more or less it will be 4th June only, but I am saying tentatively की आताच आमचे सध्या डिलिमिटेशन चालू आसा. डिलिमिटेशन जाले मागीर आमचे रिजर्वेशनाचे येतले. सध्या तरी कांय डिफिकल्टी ना, कितें आसले ते आमी बरे भाशेन विथ कन्सल्टेशन सॉल्व केल्ले आसा प्रॉब्लेम. आनी आतां नोटिफाय जातले डिलिमिटेशन वॉर्ड्स नोटिफाय जातले. ते उपरांत मागीर रिजर्वेशन एंड देन इट इज द रोड टू द इलेक्शन. बट मोदी कितें जायत कोणाच्यान सांगपा जाता, तुज्यान सांगपा जाता ना. 99.99% कांय जावपा ना. 4th June जातले, पूण 0.01% तरी मातशें प्रोविजन दवरपा जाय. नो, एज पर द प्रोविजन्स ऑफ द पंचायती राज एक्ट वी वील नॉट आय थिंक कटेल द टायम. फावो तितलो टायम दितले. पंचायत इलेक्शनां आतां आमच्या इलेक्शनां सुद्दां सारको वेवस्थीत तितलोच टायम दिल्लो आसा election commissionan for MLA's election and maybe even for MP's election, and why they need more time for this at the grassroots level. So they will get how much time is due to them. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. वाडटो खर्च आनी विजेच्या उणावाक तोंड दिवपा खातीर सौर उर्जा म्हळ्यार सोलर पावर ही एक मुखेल पर्याय आशिल्ल्याचें आयज सरकारान सांगलें. गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन वीज उणावाक तोंड दिवचें पडटा. घरां सयत उद्देगीक वस्तुकांतय वीज पुरवण मदीं मदीं बंद करची पडटा. वाडटो खर्च आनी विजेचो उणाव हाचेर उपाय म्हणून सोलर पावर ही काळाची गरज आशिल्ल्याचें मत पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान उक्तायलें. मंगळारा वेर्णा उक्तावणाचे कार्यावळीत तो उलयतालो. काब्रालान राज्यांतले सौर उर्जेच्या प्रमाणात वाड जावप गरजेचें आसा अशें सांगलें. वाडटे अर्थवेवस्थेत विजेचो खर्च वाडतच वतलो हे त्याच्या फाटले रजाव, काब्रालान सांगलें. विजेच्या बाबतीत सौर उर्जा लोकांक स्वयंपूर्ण जावपाक मजत करतली. सौर उर्जा चड फायद्याची थारतली अशें ताणें सांगलें. As far as the Goa government, every individual household, we give 50% subsidy. We still, the scheme is still going on. 50% subsidy is still available to the people who have their own houses where they put rooftop. आणि तेणी घालपाक जाय. आय नो people who are paying like उदकाचे बिलाचे टिका करता पळय, तशेंच लायटीचे बिल 0 जाता आणि ते कंज्यूम करता आणि ते प्रोड्यूस. सो दॅट्स वाय इट कम 0. सो म्हाजे कडेन खुबशे सिनारियो आसा. टुडे पावर इज गोइंग टू गो हायर and I request the Goan population also to invest right now, because I am sure with the coal rates going up, things going up, climate change mechanisms going in a different way, there will be a lot of problem, because our 85 to 90% power which is consumed by the country is towards coal. It is a known fact, I don't have to hide. So but it is going to go up. Policy was initially that खंय तरी बिलाचेर कटेल जातले, बट आय थिंक हांव सुदीन बाबा पॉवर मिनिस्टर आसा, वील स्पीक टू हिम एंड रिमूव दीस बंधन and allow people who want to. आमी म्हाजे चिंतलेले कितें आशिल्लें, what I had thought, but as I come with the 50% subsidy, there will be a lot of Goans who will put solar, and that is why, because it has got its own problems. की आतां प्रोड्यूस करूं शकता, पूण प्रोड्यूस करतरी ते ट्रान्सफॉर्मराची कॅपॅसिटी आसपाक जाय ती फुडें व्हरपाक. सो तेका लागून वी आर डिस्ट्रिब्यूटेड टू द बिल्स, आनी तितले गोवा लोकांनी तशें करूं ना. सो हेजे फुडें पॉलिसी चेंज जाता. शेजारी राज्याचे विजेचेर गोंय व्हडा प्रमाणात निंबून आशिल्ल्यान गोंयांतल्या लोकांक आनी उद्देजकांक विजेचो उणाव सोंसचो पडटा. उक्त्या बाजारांतल्यान अतिरिक्त वीज घेवपा खातीर लागपी अतिरिक्त खर्चाचो भार उद्देगांनी उखलपाचें मान्य केलें आसलें
तरी म्हारग वीज आनी उणावाचो मुद्दो सोंपो दिसना. गोवा 365 खातीर वेर्णेच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इको फ्रेंडली उद्देगांक गोंयांत येवकार. कसल्याच आडमेळी बगर गोंयांत उद्देग हाडपाक मेळचे हे नदरेन सरकार आपल्या कार्यपद्दतींत बदल करपाक सोदतात. आराखडो तयार जाल्या उपरांत तो भौशीक मळार हाडटले. उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन मंगळाराक सांगलें. नव्यान रुजू जाल्लो उद्योग मंत्री माविन गुदिनो गोंयच्या उद्देगाच्या फुडाराचेर उलयलो. सचिव, संचालक आनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळा बरोबर साबार बसका घेतिल्ल्याचे ताणें म्हायती दिली. इको फ्रेंडली उद्देग करपाक पळयल्यात. तशेंच ज्या उद्देगापासून धोको ना अशा उद्देगाच्या बाबतींत उद्योगपतींक सोंपेपण आनी पारदर्शकताय दितले. ताणें सांगलें. जाता तितलें सोंपेपण दिवपाक, ट्रान्सपरन्सी दिवपाक, की इफ एनी जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन्ट्स टू कम एंड वॉन्ट्स टू पुट अप अ इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, नॉट एनी हेजार्डस इंडस्ट्री, ही विल बी मोस्ट वेलकम. इनफॅक्ट वी आर ट्रायंग टू चेंज द एंटायर प्रोसिजर इन सच अ वे की कोण इंडस्ट्री गोंयांत घालपाक सोदता जाल्यार बरी इंडस्ट्री जाल्यार येवपाचें इमिडिएट. अशें आमी हांव कितें तें सांगपाक शकना, कित्याक लेट मी वर्क ऑन इट. आय विल नॉट गिव यू अ इनकम्प्लीट प्लॅन. चर्चा जाता सारकी आमी पब्लीक डोमेनान येता तेन्ना बरे प्लॅटफॉर्म आसून दी सारकें वेवस्थीत काम केल्लें. उद्देगा खातीर वीज विकती घेवपाच्या विशयांचेरय माविन उलयलो. इंडस्ट्रीज बाबतीन उलयतना तांकां पावर प्रॉब्लेम एक आशिल्लें. वी आर सॉल्विंग इट बाय बायींग पावर फ्रॉम आउटसायड सो दॅट इंडस्ट्री पर से डज नॉट सफर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मडगांव नगरपालिकेचो भ्रश्टाचार धापून दवरपा खातीर अकाउंट्स डिपार्टमेंटान फाटलीं 4 वर्सां मडगांव पालिकेचें ऑडिट करूंक ना. नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान सरकाराचेर आरोप केला. जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडांतले 15 लाख आनी पालिकेचे 6 लाख खर्च करून पावसा आदली कामां करपाचो थाराव घेतला अशें नगराध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगलें. मडगांव नगरपालिकेची प्री मॉन्सून बसका वादळी थारली. ती खास करून ऑडिटा वयल्यान. बसकेत नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकां मदींच गडगड आनी आरोपाची जोगलावणी जाली. पावसा आदल्या कामांक मेच्या पयल्या सप्तकांतल्यान सुरवात जातली. ते खातीर पैशांची तरतूद केल्ल्याचे नगराध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगलें. आयकात. We have decided like 15 lakhs will be used from the disaster management funds and 6 lakhs will be from the municipal funds. So we are going to send it to the DMA for approval and now pre-monsoon work will be starting in first week of May. After all the procedures, May first or second week. This approval have to send it to the DMA. I will be going tomorrow, get it approved and tender will be floated. 2 contractors will be there, one for Margaon and one for Fadoda. तुमकां दिसता इतले बेगीन जातले इतले प्रोसेस? Yeah, I'm asking it's up to me to decide and take it to the forward it to the DIB and UD secretary and I'll get it fast because all the councillors now they wanted to start it fast because last year we had a problem. It was flooded everywhere. By the end of this month or first week of June, the pre-monsoon work will be over. फेब्रुवारीत जावपाची बसका आतां पावसाच्या तोंडार घेतल्यात. कंत्राटदाराक बसला थंय पयशे खावपाचो हो यत्न. नगरसेवकांनी आरोपांचे फार पेटयले. आयकात नगरसेवक घनश्याम शिरोडकाराचे फार. I charge to the government of Goa from the accounts department. Account जे डिपार्टमेंट आसा आमचें तें म्हाका दिसता समवेर खंय तरी जें कितें करप्शन चलता ताका मदत करपा खातीर मडगांव म्युनिसिपालिटीचें आतां ती लास्ट 3-4 years जाले ऑडिटूच करूं ना. 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 आनी 21-22 येवपाक जाले चवथें. तुम्ही ऑडिट एक ल्हानशे पंचायतीचे ऑडिट पासून करतात 2-3 कोटीचे ज्या जाग्यार बजेट आहा थंय चालू आसा. बजेटा सगळे कडेन ऑडिट चालू आसात आनी मडगांव सारखे म्युनिसिपालिटीचे लास्ट 4 वर्सां ऑडिट केलें ना तर सरकाराक कळटलें कशें आनी आमकांय कशें कळटलें. आमकां ऑडिटाचो रिपोर्ट दिवचो पडटा बजेटाच्या वेळार तोय ह्या फावटी आयलो ना. म्हणजे हें जें कितें कोण कितें चार्जीस म्हणजे चार्ज हे खातीर करता जी कितें करप्शना सगळें चलता जो पर्यंत ऑडिट जायना ते एक्सपोज जायना पैसो वेस्ट. So I request to the Honorable Chief Minister, these accounts of the Department of Accounts come under him. I don't know, म्हाका दिसना दुसऱ्या म्युनिसिपालिटीनी बी ऑडिट केल्लें आसा कितें हें एवरी इयर जर ऑडिट जायना जाल्यार दिस इज वॉट इनडायरेक्टली गव्हर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट फॉर दिस टायप ऑफ करप्शन. पालिकेक सरकारा कडल्यान 3 कोटी मेळ्यार 10 वर्सां जाली. पूण त्या पैशांचो वापर करूंक ना हाचेरय नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो.
गोवा 365 कडेन उलयतना नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान तिडक उक्तायली. पळयात. ही मिटींग जावंक जाय आशिल्ली फेब्रुवारी, जाली ना. आतां दिस वील बी ओन्ली फार्स. ताचे भितरल्यान कांयच आउटकम कांय आसचें ना. कित्याक आतां हे DMA ऑफिसांना टोला वतले, टेंडर्स येतले, मागीर ते कोण तरी येतले, मागीर तो मे म्हयनो पावसानूच हे काम करतले. जेन्ना सगळें क्लीन जाल्लें आसता, लोकांक घरांनी सगळी घाण वतकरी आमची कामां जातली. सो दीस वील बी जस्ट ताका आय वॉश. ते पयशे अशेंच ताका दिवपाचे कॉन्ट्रॅक्टरांक. हे ऑडिट म्हणटा तेचेर सरकाराक कळूंक जाय की बाबा जेन्ना आमकां अर्बन मिनिस्ट्रींतल्यान पयशे येतात, हांगा आसा कितले, उरले कितले, हाचेर कोणाचेरूच लक्ष ना. आतां 3 कोटी दिल्यार 10 वर्सां जालीं. ते पयशे बँक इन्वेस्ट दवरून आसा. आतां हांव आयकता की DMAन ते पयशे परत मागले म्हणून. कांय पयशेच मोडूं ना म्युन्सिपालिटी. कित्याक खंय तुमी मोडपा जाग्यार मोडले ना. कितें म्हणून आतां तो पयशे मागता तुमी हाडून दवरतात बँकेन, जूर घेतात, त्या कार्ड यूज करनात. युटिलिटी सर्टिफिकेट ज्यो जाय पडटा, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जाय पडटा, त्यो दिनात. 14 फायद्यान 15 म्हयन्यान म्हणजे जेन्ना तूं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिता तेन्ना तुका ते पयशे मेळटात काम केल्ले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मयड्या न्हंयत बुडून मेल्ल्या 50 वर्सां पिरायेच्या मनशाची कूड आयज सकाळीं मेळ्ळी. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मेळून कूड उदका भायर काडली. काल दनपारां ह्या मनशाक न्हंयत बुडून मरण आयिल्लें. नासनळचो 50 वर्सां पिरायेचो दिगंबर धोंड हाणें मयड्या पुला लागसरचे न्हंयत आत्महत्या करपाच्या हेतान न्हंयत उडी मारली. त्या उपरांत उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्याच्या मजतीन ताची कूड सोदपाची मोहीम चालूच आशिल्ली, पूण कूड सोदपाक तांकां येस आयलें ना. आयज सकाळीं ताची कूड पुला सावन थोड्या अंतरार बांदाक शिरकल्ली मेळिल्ली. म्हापसा पुलिसांनी घडणूक स्थळार वचून पंचनामो केलो. गोवा 365 खातीर मयडेच्यान संदीप कामुलकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांत आयज 2067 नव्या कोविड प्रकरणांची नोंद जाल्या. कालचे तुळेंत 65% वाड जाल्या. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान माहिती दिल्या. देशांत सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 12,340 जाला. जाल्यार हेर राज्यांनी लेगीत कोरोनाचें प्रमाण वाडत चल्लां. कोविड-19 परत वाडपाक लागला. भारतान मास्काच्या वापरा सयत सगळ्या साथीच्या रोगांक लागून घातिल्ले निर्बंध फाटीं घेतकच कांय सप्तकां उपरांत देशांत कोरोनाच्या संक्रमणांत अचकीत वाड जावपाक लागल्या. बुधवारा भारतांत सुमार 2,067 नवी प्रकरणां नोंद जाल्यात. जाल्यार दिल्लीत 632 परस चड प्रकरणां आसात. कोविड-19 पॉझिटिव्हिटी रेट एका सप्तकांत राष्ट्रीय राजधानीत 3 पटीन वाडल्यात. शेजारच्या राज्यांनी धोंपर दुखपाच्यो कागाळी आयल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जाहीर केल्ले आंकडेवारी प्रमाण राष्ट्रीय राजधानीचे राष्ट्रीय टेलीत दर 1 सेकंदाक कोविड केसींची भर पडटा. दिल्लीत मंगळारा नव्या 632 कोविड संसर्गाची नोंद जाल्या, जी राष्ट्रीय कोविड केसलोडाच्या मानान चड आसा. भलायकी मंत्रालयाच्या आंकडेवारी प्रमाण मंगळारा पुराय देशांतल्यान एकूण 1,247 कोविड प्रकरणां नोंद जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 2,067 नवे दुयेंती, 24 वरांत 40 मरणांची नोंद. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.49%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.38%. देशाच्या कोविड केस लोडात चड योगदान आनी चड पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ल्याचे 5 राज्यांक केंद्रान मंगळारा पत्र बरयलें. ही कांय राज्यां भारताच्या केस लोडात सगळ्यांत चड योगदान दितात. ह्या राज्यांनी चड पॉझिटिव्हिटी रेट नोंद जाल्यात. केंद्रान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्र शासीत प्रदेशाक साथीच्या रोगा विरोधात झुजपाचो उलो मारला. आर्थीक आनी सामाजीक उपक्रम सुरू करपाचेर भर दिवपाचो सल्लो दिला, अशें केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान पत्रांत म्हटलां. भलायकी अधिकारी म्हणटात, शांघायांत आनीक 4 दशलक्ष लोकांक ताची घरां सोडपाक परवानगी दिल्या, कित्याक तर एंटी कोरोना व्हायरस वेगळे दवरपाचे नेम सोंपे जाल्या. अधिकारी वांग गॅनून सांगले. चीनाचे सगळ्यात चड लोकसंख्या आशिल्ल्या शारांत विशाणू पातळपाक लागल्यात. देखून सुमार 12 दशलक्ष लोकांक ताची घरां सोडपाची परवानगी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 20 ते 24 एप्रिला मजगतीं कांय वाठारांनी गडगड घालत कमी चड प्रमाणांत पावस घालून घेतलो. फुडल्या 72 वरांत चडीत तापमानांत 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावं येता. त्या उपरांत फुडल्या कांय दिसांनी सुमार 1 डिग्री सेल्सियस ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जावं येता.
चडीत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसांनी लागसार उरतले. राज्यात कांय वाठारांनी 21, 22 आणि 23 एप्रिलाक हवामानाची शिटकावणी आसा. जोगलायत गडगड घालीत आणि वाऱ्याचो सांगात घेत पावस कोसळटलो. लोकांनी मेकळे सुवातेत आणि उचेल्या बिल्डिंगा पोंदाक आलाशिरो घेवचो न्हय. हवामान खात्यान जतनायची सुचोवणी दिल्या. 20 तारखेक गोंय आणि महाराष्ट्रांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या नुस्तेमारा खातीरय सुचोवणी दिल्या. 20 ते 24 वेर कांय वाठारांनी गडगडा सयत पावस. फुडल्या 72 वरांत तापमान 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाडटले. 2 दिसां उपरांत तापमानात उणाव. आयचे चडीत तापमान 35 जाल्यार उणे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. 21, 22 आणि 23 एप्रिलाक हवामान बदलाची शिटकावणी. गोंय आणि महाराष्ट्राचे दर्यादेगेर नुस्तेमारी करप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर गोवा विल इंक्रीज बाय अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस. नॉर्थर्ली कंपोनेंट जो विंड में है उसके कारण टेम्परेचर 2 डिग्री तक पिछले 24 आवर्स से बढ़ा है और आने वाले दिनों में कुछ लोअर लेवल में विंड डायरेक्शंस बदलने वाले हैं जिसके कारण देयर इज पॉसिबिलिटी कि आने वाले 3 से 4 दिनों में सिमिलर कंडीशंस विल प्रिवेल and after that there will be slight fall in temperature because of change in wind patterns. तो it is advisor की जो जनरल गाइडलाइंस है एक हॉट वेदर के लिए जो फॉलो करना है, हॉट समर में जो फॉलो करना है, प्लीज फॉलो दोज गाइडलाइंस सच एज की reduce the exposure, heat exposure, and do not work continuously under sun for long hours. Please be regularly hydrated or please take regular breaks when we are working under sun. Here there are some convections which are developing because of localized heating and sometimes the ones that are carried from eastern side, Karnataka side. तो उसके कारण और आने वाले दिनों में exactly speaking 22 अप्रैल से there is a possibility of a weak trough, एक weather system जिसको trough बोलते हैं, ऐसा एक trough भी डेवलप होने का चांस है by around 22. और उसके अलावा आने वाले यानी कि इंक्लूडिंग टुडे ये 48 आवर्स में भी लोकलाइज्ड कन्वेक्शन के चांसेस है गोवा के ऊपर. तो उसको मद्देनज़र IMD Goa has issued possibility of rain or thunder showers are forecasted for 5 days over North Goa and South Goa districts for 5 days at isolated places. और जैसे हमने बताया in this season rainfall will mostly be accompanied with lightning. और कल से 21 अप्रैल से because of the heating there could be winds gusting to around 40 kilometers per hour also along with the rainfall or thunder shower activity. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.